While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे तानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे। वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। आयचो विषय आमकां एकचारान आनी सहभागिलीपणान मिसाव जिवंक आपयता। तर एकाच काळजा मनान आमी सांगातान गायन गावुया एकाच उंड्यान। Sosmanta leva sol purveka Solkani Krishna Snara and Jesus Christa Zachariasla Nashasuya Opulita Nabudi Udi Solo Avana Redan Solo Onstella Already Kususe Abipusa Solo Amena Mamita Nikilo Amena Nikilo Isabisa Mela Toshio Solo Sola Solo Solo Regale Amen. Dear sisters and brothers, let us bring our intentions to the Father, the Almighty, with the same faith of Saint Francis Xavier, so that we may zealously walk with him in the footsteps of Christ. दर एका मागण्याक आमचो जबाब गावून जातलो जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका। जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका। आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या तरेच्या क्रिस्तांवाच्या एकचारा पासत वावरूंक आनी पाप साहेब सगळ्या क्रिस्तांवाच्या एकवटाची खुणा जावंक बापा लागीं मागुया। बड़ा उमेदीन फीट जाता 9 दिसाच्यो
नोवेना जाल्या उपरांत हे फिस्ट व्हडा उमेदीन सगळे जाण मनयता. ह्या फिस्टाच्या निमित्तान गोंयभरच्या सगळ्या म्हज्या कॅथलीक भाव भयणीक, देशभरांतल्या कॅथलीक भाव भयणीक सगळ्या जाणांक फिस्टाच्यो उमेदीत करपी. सर 2 वर्सां करपाक मेळनासलें कोविडा खातीर फाटल्या 2 वर्सां करूंक मेळूंक नाशिल्लें. होळीचें फेस्त तें व्हडा उमेदीन आनी चड गर्दीन जाता. म्हाका दिसता बरेचशे लोक पयलेच फावटी म्हणजे 2 वर्सां उपरांत पयलेच फावटी फेस्ताच्या निमित्तान दर्शन घेवपा खातीर हांगासर आयले. थँक्यू.